वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। तर हय गुड इवनिंग, सांजची 4:30 जाल्या आणि आयच्या दिसाचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही तो हांव जस्ट आतां स्टार्ट करता। 4:30 जाल्या आणि आमी रेडी जाल्या भायर वचपाक। भायर वचपाक इन सेन्स आयज न्ही हांव वता काणकोण। एक्चुली हांव म्हटल्यार न्ही आमी दोगूय जाणां वतात। कितें जालें जाणा हेका काम आसा काणकोण, एक बारीकशें काम आसा, हेजें आपल्या बिजनेस रिलेटेड कितें काम आसा। तर हो म्हणपा लागलो चल तूं बी यो, घरा कडेन बसून कितें करतलें अशें म्हणून हो म्हाका बी आपोवंक लागलें। तर म्हटलें चल या वचून येवया भायर एक वचून येवपाक कितें जालां, चान्स मेळटा तर सोडप ना न्ही अशें म्हणून भायर सरलें। आतां वता हेजें काम करतलें आणि मुखार अजून अशें खंय वचपाचें कितें करपाचो कांयच अजून प्लॅन ना। पळोवया कशें कितें तें। हेजें काम जर बेगीन जालें न्ही जाल्यार मातशें खंय भायर वचपाक मेळटा जाल्यार पळोवया, ना जाल्यार तशीच घरा येवपाची। आनी पळोवया कशें कितें जाता तें तुमच्या वांगडा तर शेअर जातलें न्हू, कांय तसो कन्फर्म प्लॅन ना। तर चल या सद्या तरी घरा कडल्यान भायर सरया, खंय पावता ती मागीर फुडें पळोवया। तर जालें, हांव तर रेडी जालें आनी हेका पळोवया फूल दगयलो आतंकवादी लूक। तर भायर न्ही अजून वत आसा, तुम्ही पळोवपाक शकता। सो ताका लागून नाजाल्यार न्हू मागीर स्कीन जी आसा पळय न्हू सामकी ड्राय पडटा। पयलींच म्हाजी स्कीन जी आसा पळय न्हू ती ड्राय, मागीर सामकी वाऱ्यान आनी घरा कडेन तें पळोवपाचेंच न्हू। सो ताका लागून मातशें प्रोटेक्ट चला या बायक घेवन वता, कार घेवन या का हो म्हाका विचारी। असं म्हटलं तितलें वत बी ना न्ही अशें म्हणून बायक घेवन वता। तो मोबायल हाडलो म्हाजो। तर आमी घरा कडल्यान न्ही भायर सरली आनी घरा कडल्यान जशी भायर सरनाका हेणें म्हाका वाटेर न्ही एक क्वेश्चन केलो। क्वेश्चन तेजो असो आशिल्लो की आमी डेली वता त्या रुटान या काय तुका तुज्या फेवरेट रोडान व्हरूं अशें म्हणून। तर म्हाजो फेवरेट रोड हो वर्ड आयकतनाच हांव आनी ना म्हणटा। तर हांवें बी म्हटलें चल या। आतां तुमी म्हणटली खंयच्या रोडान, तर ह्या रोडान हो जो तुमकां स्ट्रेट रोड दिसता पळय न्हू त्या सायडीन ती नवी हायवे नवी NH66 जी जाल्या पळय न्हू ती, आनी ह्या वाटेन जे आमी वता पळय न्हू ती ओल्ड NH66। म्हटल्यार खुबशे लोकांक खबर आसतली ही जी नवी हायवे जाल्या पळय न्हू, ही जी तुमकां हो वयलो पूल दिसता तो न्ही आतां जाला। आय थिंक 2019 ऑर 2020 समथींग तेन्ना ओपन जाला। आनी ही जी आसा पळय न्ही तो आमचो पयलींची वाट, म्हळ्यार पयलींचो रूट ओल्ड NH66। म्हाका न्ही ह्या वाटेन ट्रॅवल करपाक खूब म्हणजे खूब आवडटा। आतां कित्याक आवडटा हें स्पेसिफीक सांगपाची गरज ना, तुमकां तर हांगासर हो रोड आनी ऑल सगळें पळयतकीर कळत आसतलें। एक शांत अशी वाट, कोणी जर ह्या वाटेन आयलें जाल्यार म्हणचें ना की ही NH का म्हणून। तर ही ओल्ड NH बरी थंड अशें ह्या वाटेन आयलें न्ही केन्नाच अशें टायर्ड अशें फील जायना। आतां ज्या टायमार आमी भायर सरलेली पळय न्ही म्हटल्यार ऑलमोस्ट एक 4:30 सुमार आमी घरा कडल्यान भायर सरलेली, इतलें वत अशें मारतालें तोंडार आनी रस्त्याची ऊब मारताली। आनी जशें की आमी ह्या सायडीच्यान गाडी सकयल घेतली न्ही रायट हँड सायडीच्यान, तर तुमकां सांगता इतलो थंड वारो आनी इतलें थंड क्लायमेट। म्हाका न्ही ह्या वाटेन ट्रॅवल करपाक खूब आवडटा। म्हाका आवडटाच, हेका बी मातशें आवडटाच ना अशें न्ही, बट तो न्ही प्रिफर करता त्या सायडीच्यान वचपाक। कित्याक की हांगच्यान न्ही ही जी ओल्ड NH आसा पळय न्हू त्या सायडीच्यान न्ही ऑलमोस्ट एक 12 किलोमिटर सुमार एक्स्ट्रा पडटा। सो ताका लागून आमचें मोस्टली ट्रॅवल करप त्याच सायडीच्यान जाता। बट ही वाट जी आसा पळय न्हू सारकी पिसफूल अशी आसा। सो ताका लागून आमी केन्ना केन्ना ह्या वाटेन न्ही मातशें यो वच बी करतात। तर आयली काणकोण, पावली आमी आनी एकदाचें न्ही हेजें बी काम जालें। हेजें काम जालें की ना थोडोसो टायम आशिल्लो, तर हेणें न्ही म्हाका एक प्लेस सजेस्ट केलो। एक प्लेस यानी की हेणें न्ही एक म्हाका बीच जी आसा पळय ती सजेस्ट केली, आपूण तुका व्हरून दाखयता तूं केन्ना पावूना न्ही म्हणपा। हांवें बी म्हटलें चल या पळोवन तरी घेवया अशें म्हणून। तर हांव बी पळोवन घेता आनी म्हाज्या वांगडा न्ही तुमी बी पळोवन घेया ही बीच। बरी शांत थंड आनी लेस क्रावडेड अशी ही बीच आसा। हात दी चढो जावपा ना। हो पूल खंय वचपाक? तर फायनली न्ही खूब दिसान बिचार पावली। जेन्ना केन्ना तुमकां बीच दाखयला पळय न्हू
तेन्ना मोस्टली न्ही कारवार बीचीस दाखयल्या जाल्यार ही खंयची बीच रे? ही कोळम बीच. कोळम बीच काणकोणा कोळमाक जाका म्हणटा कोळम बीच जी म्हणटा पळय ती बीच. तर म्हटल्यार मेन पार्ट जो आसा पळय बिचीचो तो हांगा जे कडेन तुमकां मातशें कितें शेड्स आनी हे ते सगळें दिसता पळय न्हू ते. आनीक ह्या सायडीच्यान मातशी शांती थंडसाण कसलो आवाज किलबिल ना म्हणून आमी हांगा येयल्या. गेल्ली आमी त्या सायडीच्यान बरें सगळें किलबिल म्हणून ह्या सायडीन आयली वत बीन. आनी ती हो फातर क्रॉस करून ते सायडीच्यान खंयची बीच? ही पाटण्या बीच, ही कोळम बीच आनी क्रॉस करतकीर पालोलें. हो आमचो आयचो ट्युरिस्ट गायड. तर जस्ट एक 5-10 मिनटां मातशें रेस्ट करया, बसया आनी या. कचरो येयल्लो जाता. आनी आयन वर कितें हो सगळो हें कचरो का. सो वेव्स बी खूब कमी न्ही. कित्याक सेफेस्ट? हे कित्याक हांगा चड हें येना वेव्स. तेच म्हणल्यार वेव्स खूब कमी म्हणून. हांगा सामकी कमी ह्या एरियेन. आनी डीप बी तितली ना दिसता न्ही. पयलीं हांगाच लावताले. सो आमी न्ही हांगा बशिल्लीं आनी सनसेट जावपाक लागलो तुमकां हांगा दिसतलें. सो सनसेटा लागून बशिल्लीं बट सनसेट दिसपा ना झाडां आसा न्ही तेका लागून. तर हो बसला आनी ह्या सायडीच्यान हे पळयात हांगासर बच्चा पार्टी जी आसा पळय न्हू क्रिकेट खेळटा. हे पळयात. मस्त असं थंडगार वारो आणि लोक बी कांय ना कमी भरपूर. सो मातशें बरें दिसता. ट्युरिस्ट गायड कितें सांगता कितें म्हणा कोणा काय हांगा हें ना किरकीर ना म्हणटा पळय अशें थंड बीच. गजबज काय ना. थंड लोक बी खूब कमी न्ही बरें दिसता मातशें. जस्ट न्ही आमकां हांगा येवन ऑलमोस्ट एक 5-6 मिनटां जाली आसतली. चड ना एक 10 मिनटां बी जाली आसतली आमकां हांगासर येवन. आनी व्यू तर तुमी पळयलाच फाटल्यान फुडल्यान. जालें वचपाचें रोखडेंच. बसपाक शांतीन म्हणा खंयच मेळना. कितें ना कितें हुस्को कितें ना कितें काम आसताच. आतां घरा कडेन वचपाचो हुस्को, घरा कडल्या कामाचो हुस्को. जेन्ना कारवार वयता पळय बसपाक तेन्ना बी अशेंच देवाक वास लावपाक जाय हें जाय तें जाय. संवसाराच्यो खबऱ्यो सोंपच ना आमगेल्या न्ही. आमकां न्ही संवसाराचें न्ही खूबच लागता. कोणाक लागना दिसता इतलें संवसाराचें सगळें लागता आमकां. आतां परत घरा वचपाचो हुस्को. तर जस्ट एक 5 मिनटां मातशें बसया म्हणून येयल्ली. हांव फर्स्ट टायम आयलां ह्या बिचीचेर. हेची तर ही कॉमन बीच वा हांगा आजू बाजूक रावतालो पयलीं. ह्या बिचाच्या शेजाऱ्याक रावतालो तो वॉकेबल डिस्टन्साचेर. तर हांव फर्स्ट टायम आयलां हांगासर. पळोवया म्हाका आवडली बीच. म्हळ्यार मातशी शांत अशी कांय गजबज ना चड लोक कोण ना न्ही सो तेका लागून. तर पळोवया परत केन्ना येयली जाल्यार हांगाच येवपाचें. मी टायम बरो जाता हांगासर. सनसेट दिसना बट ओके बरें आसा शांतयेन बसपा बी अशें म्हणून.
तर आनीक 5 मिनटां बसता आनी मागीर वता घरा कडेन. घरा कडलो हुस्को आसा आमकां सद्याक आतां. आनी आतां कितें रे मातशें मार्केटान या मरे. आमे पळोवपाक जाय. आयज हांगा काणकोण सॅटर्डे मार्केट न्ही, सो हेका म्हणलें आमे येयले जाल्यार पळोवया म्हणून. आमे घेवपाक मुहूर्तच लागना. अशें ना की रेट चड जावं म्हारग म्हणून आमी वता म्हणून. मानकुराद आमे मेळत ना. पयर एक दीस आशिल्ले हापूस आमे 800 रुपया डझन आशिल्ले खंय. हो म्हाका सांगतालो. हांवें हापूस नाका मानकुराद आमे मेळटाले पळय म्हणून. तर आतां सॅटर्डे न्ही, आयज मार्केटान आयले जाल्यार पळयता आनी मागीर वता घरा. आनी पळया मार्केटान गेले जाल्यार तुमकां शूट करून दाखयता. हेजे तर फोन चालूच हांगासर चालू आसात. वॉकिंग हॅलो व्यू पळयात. टॉप पॉइंटार आसा आमी. पळयात सराउंडिंग बेस्ट न्ही. कोलम बीच एंड हाउस व्यू. बॅक व्यू पळयात मस्त. हा चलात आमचो जालो टायम अप हांगासर. बाय बाय. आतां आमी वता घरा. मार्केटान वता पयलीं काणकोणान, मागीर मेळटा तुमकां. उदकाचो आवाज न्ही खूब येवपाक लागला. मागीर मार्केटान पावले की. आमी कशे रे? आमी कशे किलो? किल्ला कितले येतात? 200 रुपये किलो. कशे आमे? 200 रुपया. चल त्या वाटेने. कशी गे? कसली ते? 300 रुपये किलो. कितले येता किल्लाक? मानकुरादशे दिसले म्हाका. येवना अजून मानकुराद. मानकुराद येवना तर. गुड इवनिंग. तर पावली आमी घरा. 6:45 समथिंग पावली आमी. हय 6:30 नंतर पावली. 6:45 सुमार. आनी आतां न्ही 7:45 जाल्या. आनी हो बी हांगासर आसा. जस्ट येवन न्ही मातशी फ्रेश जाली आनी परत रेडी जाल्या देवळान वचपा खातीर. आमच्या हांगासर जे शिवनाथाचें देवूळ आसा पळय न्हू, त्या देवळान पुजा ह्या दिसा डेली कंटिन्यू न्ही पुजा चालू आसा. तर आमी वतात थंय पुजेक. तर पुजेक वता म्हणून चल रेडी जावया म्हटलें. 8 सुमार बी अशी पुजा स्टार्ट जाता. आनी आयज संकश्टी न्ही, तर गणपतीच्या देवळान पयली जातली पुजा आनी मागीर शिवनाथाच्या देवळान जातली. तर आमी आतां वता थंय पुजेक वतली. आनी पुजेक चड कांय शूट करपाचें ना.
कित्याक की एवरी टायम म्हणल्यार वर्साक एक 3-4 अश्यो पुजा ज्यो आसा पळय त्यो अटेंड करताच. सो तुमकां दाखयताच न्ही हांव शूट करून. आयज कांय शूट करपाना, पळोवया मातशी एक आरत बीन अशें तुमकां दाखयता, नाल्यार चड कांय शूट करपाचें ना. आनी थंगच्यान येयल्या न्ही वचून, म्हणल्यार काणकोण वचून आयली न्ही, मातशें टायर्ड अशें फील जावपा लागलें बायकान वत परत बिचार अशें करून. तर उग्गी बसून रावया अशें दिसतालें, बट आसूं पुजेक या वचपाक जाय न्ही अशें म्हणून पुजेक वचपाक भायर सरलें. आतां तुमी म्हणटली पुजा म्हणल्यार आमच्या आतां गोंयान बी कशी आसता, पुजा म्हणल्यार सत्यनारायणाची जी पुजा बी जाता पळय न्हू, ते पुजेक आमी पुजा म्हणटात. जाका पुजा करता अभिषेक बी घालून ताका आमी पुजा म्हणटात. आनी ज्यो दनपारची आनी रातची जाता पळय ताका आमी आरती म्हणटा. हांगासर न्ही दनपारची आनी रातचे ज्यो आरती करता, आरत करता पळय देवाची, ताका बी पुजाच म्हणटा. सो ते आतां ते सगळें आयकून उलोवन न्ही म्हाज्या तोंडार बी ती पुजाच बसल्या. सो तुमी कन्फ्यूज जायनाका, पुजा म्हणल्यार आरत्यो जाता पळय न्ही, आतां त्या आरत्यांक वता आमी. तर चलात या. घाम आयलो सामको, फॅन बंद आशिल्लो न्ही वचपाक लागून. तर आतां वता एक मातसो बारीकसो क्लिप तुमकां शूट करून दाखयता. आनी न्ही तुमी खूब जाणां म्हणटा की हांव रेडी जावन खंय वता पळय तेन्ना म्हाजो लूक जो आसा पळय तो तुमकां दाखयना म्हणटा. असो हाफ लूक जो आसा पळय तो तुमकां दाखयता म्हणल्यार सगळो मोबायल धरून उलयता म्हणटा. म्हणल्यार आयज न्ही आयज दाखयता आपूण शूट करता खंय. आतां तुमकां न्ही आयचो लूक जो आसा पळय तो रिवील करून दाखयता. रिवील इन सेन्स कितें आसा पळयल्लोच आसा, दाखयता फूल लूक. तर हे न्ही म्हाजे साडी न्हू ही, हे जे आसा पळय न्हू ते म्हाजे वायल आनी ते फॅना वयल्यान सगळे मिरयो ज्यो आसा पळय त्यो धांवतात. तर हे न्ही 2022 जी चवथ जाल्ली पळय न्ही, म्हणल्यार लास्ट टू लास्ट चवथ, ते चवथीक घेतलेले. ना हे चवथीक घेवन आशिल्ले. हे न्ही मान म्हाका मार्गशिशाक ह्या वर्सा ती त्या वर्सा मार्गशिशाक जी ब्रेस्तार करता पळय न्ही, तेजी सवाशिणीची ऊट भरता पळय, ते ऊट भरून हे मान म्हाका दिल्ले वायल चवथीचे न्ही. तर हांव चवथीक न्हेसलेलें लास्ट टू लास्ट इयर. तर हे मान दिल्ले वायल. आनी म्हाजे अशें वायला बी चड न्हेसप जायत ना, खंय अशें करून देवळांनी गेले जाल्यारूच न्हेसप, ना जाल्यार अशीच उरतात ती अजून अशीच फुलोनच उरता. तर फॅना वयल्यान मिरयो सगळ्यो वता. चलात तर ह्या देवळान वचून येवया आमी. आनी हेजो एज युजल सिंपल असो लूक, तेगेले तेच फेवरेट जीन्स आनी तेच फेवरेट टी शर्ट्स. चलात तर वचून येवया देवळान. फुलां घे मरे. तर आयली आमी घरा कडेन, पुजेक गेली न्ही, पुजेक सावन आयली. आनीक देवळान शिवनाथाच्या देवळान जी पुजा आसलेली पळय थंय कांय शूट करूं ना. खूब लोक बीन आशिल्लो आनी तुमकां खुबदां दाखयला न्ही ती पुजा हांवें. सो तुमकां बी बेजारान येवपाक नाका न्ही अशें म्हणून हांवें न्ही थंय पुजा दाखोवना. मागीर आयज संकश्टी न्ही गणपतीच्या देवळान आशिल्ली, सो थंय मातसो एक बारीकसो क्लिप जो आसा पळय तो शूट करून दाखयला तुमकां, इतलेंच. आनी आयच्या दिसाक तुमच्या खातीर इतलेंच आशिल्लें. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्याक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करात चॅनलाक. चलात तर फाल्यां मेळ सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन बाय बाय. हो आसा.